येस माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, म्हणजे सगळे MLA कलिग्स यांच्यांनी कन्सर्न व्यक्त केला आणि हे कॉलिंग अटेन्शन जे हावजा मुखार हाडला सगळ्यांनी सायनी मारून. एक म्हणजे स्पीकर सर, आमी सगळे जाण एग्री करता की गोंयांत दाबोलीचेर जेन्ना पॅसेंजर्स कॅपेसिटी चड वाडपाक लागली तेन्ना दुसऱ्या एअरपोर्टाची गरज लागली आणि दुसऱ्या एअरपोर्टाची गरज लागल्या उपरांत द सक्सेसीव गव्हर्मेंट जागा फायनलायज केली आणि देन द गव्हर्मेंट हॅड टेकन द डिसिजन आणि ताच्या उपरांत मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो. आतां आमी एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, आमकां दोनूय एअरपोर्ट जे आहा पळय न्ही सस्टेन उरपाक जाय. जरी बाब युरी यांच्यांनी म्हटलें की तो घोस्ट एअरपोर्ट जातलो म्हणून हांव आयजूय सांगता तो घोस्ट एअरपोर्ट जावचो ना. ताच्या खातीर 100% सरकाराचे प्रयत्न पयलीं आसले, आतांय आसा आनी फुडें आसतले. स्पीकर सर, हांव एक कित्याक सांगता तर कॅबिनेट डिसिजन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज गिवन द कॅबिनेट डिसिजन की बाबा आमी दोनूय एअरपोर्ट मेंटेन करपा खातीर सगळो प्रयत्न जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्युअसली हो इन फ्युचरूय करतले म्हणून. स्पीकर सर, तांच्यांनी सांगता आसतना म्हणजे एक दोन गजाली आमी पळयता की दाबोलीम एअरपोर्ट हो नेवी एअरपोर्ट आसा आणि तेचो टायमाचो कन्स्ट्रेन आसल्या कारणान सकाळच्या मॉर्निंग अवर्सान एक 9 पासून त्यो 12-1 पर्यंत फ्लायट्स लँडींग जे ते जावंक शकना. हो पीक अवर आसात. मॅक्झिमम लोक ट्रॅव्हल जे आसा पळय न्ही हे त्या वेळार करता किंवा मॅक्झिमम फ्लायट्स लँडींग करपाचो टायमींग हो त्या वेळार आसता. म्हणून थोडेशा टायमिंगा खातीर थोड्यो फ्लायट्स ज्यो आहा पळय न्ही थोड्यो फ्लायट्स कदाचित शिफ्ट केल्या आसतल्यो, बट बरीचशी न्यू डेस्टिनेशन्स म्हणजे आमी म्हणटा न्यू कनेक्टिविटी गोंयांत एस्टाब्लीश ही मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा खातीर जाली. स्पीकर सर, हो सिवील एविएशन मिनिस्ट्री हांच्या अंडर येवपी म्हणजे नेवीचो एअरपोर्ट आनी सिवील एविएशन मिनिस्ट्री जी आहा पळय न्ही तो हँडल करता. हांव फाटले जे सिवील एविएशन मिनिस्टर्स आसले हांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या उपरांत तांच्यांनी जशें म्हटलेलें की आमकां तुमी फ्युएल्स वॅट कमी करचो. खरो म्हणजे फ्युएल वॅट आमी कमी केल्लो. आमी डायरेक्टली 8% आयिल्ले, कारण इन केस आमकां मॅक्झिमम लँडींग आतांच परत आमी वाडयला कारण ती हे दिल्ले. आतां हितून उरले दोन गजाली स्पीकर सर. एक म्हणजे आमी म्हणटा ताका लँडींग फीज म्हणजे युजर डेव्हलपमेंट फीज अँड पार्किंग फीज ह्या दोन विशयाचेर ती मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा पेक्षा मातशी हांगासर चड आसा. हांवें कंपॅरिजन हांव स्पेशली पयलीं हांव काही मिनिस्टर्स वचून सिवील एविएशन नवीन मंत्र्याक मेळटा आनी वील रिक्वेस्ट म्हणजे ताका जशें म्हणटा तशें आमी रिक्वेस्टूय करता की ही जी आहा पळय न्हू ही दोन फीज जी आहा ती कमी करची म्हणून आनी त्याच कमी करून त्या प्रमाणे इन फ्युचर अशा पद्दतीचे हांगासर जे आसा पळय न्हू ते आमकां जेणे करून आसा त्यो फ्लायट्स मेंटेन उरपाकूय जाय, न्यू कनेक्टिविटी येवपाक जाय. बाप विजयान जे सांगलें की ड्युएल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम स्टडी करूंक लावची. हांव सिवील एविएशन मिनिस्टर तांकां ती रिक्वेस्ट करता की ड्युएल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम प्लॅन जो आसा पळय न्ही हो स्टडी करपाकूय लायता. त्याच प्रमाणे निलेशान आनी बाकीच्यांनी सजेस्ट केलें आल्टर्नान की विजा ऑन अरायवल सेंट्रल सब्जेक्ट आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. बट वी आर रिक्वेस्टींग म्हणजे बींग अ गोवा एज अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड लोक डायरेक्टली गोंयांत म्हणजे चार्टर फ्लायट स्पेशली तूं म्हणटा तश्यो रशियन आनी त्यो हांगासर येता त्या ती विजा ऑन अरायवल्स कशा पद्दतीत आमी तांकां फेसिलिटेट करप म्हणजे गोंय सरकार इज 100% रेडी बाकीच्या बाबतींत सगळें फेसिलिटेट करपा खातीर. बट अगेन इट इज एन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांचो विशय आसा. बट ताज्याय कडेन आमी कंटिन्युअसली होय विशय मांडून हे सगळे विशय जे आहा पळय न्ही सोडोवपा खातीर आमचें सरकार हांव म्हज्या बरोबरचे बाकीचे सगळे आमदार हे कटिबद्ध आसतले. आमी जायते वेळार आमी पळयता की सिवील एविएशन मिनिस्ट्री म्हणजे इन क्रोर्स ऑफ रुपीज इज स्पेंडींग ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर आमी कंटिन्युअसली थंयसर डेव्हलप करीत आसा. अशें न्ही की आतां आनीक लँड एक्विजिशन वयल्यान करीत आसा. सरकाराचें इंटेन्शन मोपा दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बंद करपाचें खंयसरूच ना. आतां ती एडिशनल लँड म्हण किंवा एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी किंवा आमच्या कडल्यानूय बी जें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय म्हणून हांव म्हज्या सगळ्या आमदारांक सांगपाक सोदता की खंयसरूच सरकाराचें इंटेन्शन बाबा आमी दाबोली बंद करपाक जाय अशें आतांय ना आनी फुडें आसचें ना. आनी आमी खंयचोच म्हणजे प्रिफरन्स असो की आमी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक दिता अशें ना. एज द रेव्हेन्यू शेअरिंग जरी तेंच्या बरोबर आसलें सुद्दां जाल्यार म्हाजें एकूच म्हणणें आसा की आतां आमी पळयता की डे बाय डे ट्युरिस्ट गोंयांत येवपी हाजी आनिकूय बी वाडत आसा. तूं जशें म्हणटा पळय न्ही इट वील 24 सांगून म्हणजे ट्युरिस्ट कॅपेसिटी ज्या पद्दतीन कॅरींग कॅपेसिटी इन फ्युचर स्टडी करपाक जाय कितले आनी मॅक्झिमम ट्युरिस्ट आतां बसींनी जिपींनी बीन येवपाचें तें बंद जाता तें सोडून सगळ्याच विमानांनी येवपाक लागतले बरेचशे जाण. सो दॅट आतां उड्डाण स्किमीच्या अंतर्गत वेगवेगळे कडेन कनेक्टिविटी जी आहा पळय न्ही
नेबरिंग सिटी नेबरिंग एअरपोर्ट म्हणजे फाल्यां सकाळी कोल्हापूर बेळगांव ह्या सगळ्या एअरपोर्टांक सुद्दां उड्डाण स्किमीच्या अंतर्गत कनेक्टिविटी स्टार्ट जातली आणि मॅक्झिमम लोक वील प्रिफर म्हणजे टायम सेव करपा खातीर प्रिफर बाय एअर आमी आतां पळयता की कोण उबो रावन बीन वचना सगळे त्या खातीर तें कॅल्कुलेशन तशें फक्त इट इज 190 ना उबो रावन ना ना हांवें तें कॅल्कुलेशन करून पळयलें तुका सांगलें हांवें ना ना सर स्पीकर सर हांवें कॅल्कुलेशन ताका करून हांव चार्ज धाडटा तुका ना ना ते घुसपाला डबल जाता ते मोपाक डबल जाता चार्ज धाडटा रे चार्ज धाडटा हांव तुका केला कॅल्कुलेशन स्पीकर सर त्या खातीर कॅल्कुलेशन कितें जावं एश्युरन्स जें दिता तूं एअरपोर्ट राखतलो म्हणून तें एश्युरन्स नेक्स्ट टायम आसूंक जाय आनी खंयचीच फ्लायट कॅन्सल जावंक जायना धर जाली जाल्यार वील टेक रिजनल टू हें स्पीकर सर स्पीकर सर हें रेझोल्युशन म्हणून कर ऑफ द होल हाऊस मेक दिस इंटू रेझोल्युशन स्पीकर सर न्ही स्पीकर सर दीस इज अ कॉलिंग अटेन्शन वी कांट डू एज अ रिझोल्युशन आमची स्पीकर सर ह्या हावजांत हें रिझोल्युशन हाज्या पयलीं घेतलां निलेश हाज्या पयलीं घेतलां सेम वे ना 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 काय जाऊ ना म्हणून आमची फियर एन्झायटी स्पीकर सर दीस इज अ रिझोल्युशन घेतले फुडें काय स्पीकर जायना सर आमचें इंटेन्शन खंयसरूच येना दीस इज अ कॉलिंग अटेन्शन आमी सगळ्यांची 100% एक मिनट मुख्यमंत्री बाब सी very clearly the reality I have highlighted the reality as per the reality government of India doesn't have any authority to tell any airline as this is the very clear as per repeal of Air Corporation Act March 1994 aviation has been totally deregulated airline are free to conduct capacity Speaker with any sir, aircraft. एक minute so how will you do it now I'll tell you because why I named this celebi पड़े यहाँ they handle तेगेलो एक मुरली रामचंद्रन म्हणून he is the CEO of India and Southeast Asia if he is handling MOPA very aggressively and he is handling because they are only on a profit making yes enough Esle jenna aggressive player I think you should call this type of people here have a meeting see whether he can handle in Dabolim also handler sir, okay. They are the only people who will make that both the airports survive Speaker sir जेन्ना तूं एअर इंडिया समज तूं वयता एअर इंडिया तुका बेगीन लंडना वचपाक जाय जाल्यार you'll catch the quickest and the fastest connection yes complete करपा दियात मुख्यमंत्र्यांक स्पीकर सर I'm not LOP complete करपा दियात पयलें LOP by profession is an pilot ताज्या खातीर ताजी मदत आनी घेता दूख जाता कित्याक आमी 2 वर्सां म्हूण तुका सांगलोलें पयलेंच हांवें प्रश्न सप्लिमेंटरी विचारलो तुका की यू हॅव टू वर्क ऑन मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज तूं तें यू हॅव स्टील नॉट रिटर्न ऑन द युजर डेव्हलपमेंट फीज फ्यूल दिवपा जाय बट स्टील यू हॅव नॉट रिटर्न आनी 6 म्हयने वयतले आनी फ्लायट डिले हें जायत वयतली सो स्पीकर सर हें पळय हें आतां सद्या दाबोलीम वेंटिलेटराचें हाजेर आमी खूब भायर ऑपरेशन थिएटर आण नेक्स्ट कॉलिंग अटेन्शन श्री चंद्रकांत शेट स्पीकर सर एकूच ऍड करता हांव फक्त फ्युएल वेट म्हणटा पळय न्ही तो आमी हांगा देंवयलो काय तो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेरूय देंवतलो दोनी कडेन That doesn't make a difference. Exactly. No, you have to look. No, correct. What you have to look, Honorable Chief Minister, is how are these handlers handling MOPA and how if they are aggressive. Now, for example, it is like how Goa Miles is finishing the Yes, local taxi operators. Because sir, by taking the म्हणजे help of the LOP also, whatever, म्हणजे जे कितें सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री हांच्या कडेन कोऑर्डिनेट करून हे आमकां जो प्रयत्न करपाक जाय ते गोंय सरकार करतले इतके हांव प्रॉमिस करता थँक्यू स्पीकर सर डॉक्टर